As per presented to the House. Speaker sir, हो जो आमचो क्वेश्चन आसलो तो न्यू रेल्वे स्टेशन्स इन गोवा आसा पळय तेच्या बद्दल आसलो आनी एज पर जो रिप्लाय आसा ती 3 रेल्वे स्टेशन्स गोंयान हाडपाक सोदताले म्हणून आनी हेच्या पयलू म्हटल्यार गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान हो इश्यू येयल्लो आनी तितून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय मेळोंक ना. सो स्पीकर सर आतां एज पर जो रिप्लाय मागला की रेल्वे स्टेशन कितल्या तितून तुमी सांगला की ओवरऑल the Konkan railway line was commissioned in 1998 with 9 stations while Pernem, Thivim, Karmali, Verna, Bajota, Sravlim, Madgaon, Bali and Khandpad has a operational and commercial requirement at that time. Lolem station was added has the 10th station at the later stage in the state of Goa. Speaker sir, आता कितें आसा हांगा सरकार जावं डिपार्टमेंट सांगता की रिक्वायरमेंट आसा आनी एज पर द रेल्वे तेंच्यानी रिक्वायरमेंट आसा म्हणून सांगला बट कितें तेजी स्टडी कितें आसा सर्वे कितें केला हें कांय तेजेर रिप्लाय म्हाका कांयच मेळोंक ना सर हो रिप्लाय अनसॅटिस्फॅक्टरी आसा आनी 3 रेल्वे स्टेशन जावं ते मये रेल्वे स्टेशन नेवरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता सालजोरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता ह्या 3 रेल्वे स्टेशनाचेर स्पीकर सर ओपोज आसा आनी ओपोज आसून पासून आयज डिपार्टमेंटान हो रिप्लाय दिला हो कॉपी पेस्ट रिप्लाय आसा जो रिप्लाय येयला आनी डिपार्टमेंटल स्टडी कांयच ना. स्पीकर सर म्हाजो जो पयलो क्वेश्चन आसा आतां हांगा हे रेल्वे स्टेशन जितले येयल्या म्हाजो पयलो क्वेश्चन आसा की मिनिस्टर अवेर आसा काय कितें हांगा जो रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा फॉर एग्जाम्पल आमचो टर्मिनल आसता सेंट्रल आसता जंक्शन आसता क्रॉसिंग आसता वे सायड स्टेशन आसता म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन तुज्या तुमी आन्सर दिल्या हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा जंक्शन स्टेशन आसा सेंट्रल आसा टर्मिनल आसा क्रॉसिंग वे सायड आसा आनी स्पीकर सर जो डेटा म्हटल्यार कितलो ट्रॅफिक फ्लो ह्या स्टेशनाचेर वयता हो रेल्वे स्टेशन कितल्यो ट्रेन्स वयता मुवमेंट जाता डेस्टिनेशनाचेर कितले पावता डिपार्चर कितलो जाता गोंयान आनी पासिंग थ्रू गोवा ह्यो कितल्यो जाता हेजो म्हाका स्पीकर सर पयलू रिप्लाय जाय फर्स्ट. स्पीकर सर हो उत्तर जो हावजा सप्लाय केला हे 3 स्टेशन कित्या जाय ते सगळे स्पश्टीकरण दिल्ले आसा. नंबर 1 हे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाची रेल्वे वयता कोंकण रेल्वे स्टेशन आसा हे गोवा गव्हर्मेंटाचे व ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे हे स्टेशन ना. नंबर 1 1998 जेन्ना लँड एक्विजिशन केल्ले कोंकण रेल्वे गेल्ली कितलो तेजेर ओपोज आसलो लोकांचो सगळ्यांक खबर आसा. आज कोंकण रेल्वे फूल ओपोज करून सुद्धा येयली आनी ओपोज सुद्धा करून आज कोण प्रवास करता आनी सगळ्यांक कशें बरें पडला हेय आख्खे गोंयचे जनते खबर आसा. हे सांगतना हो ऑपरेशनल रिजन्स जे कोंकण रेल्वेन आमकां उत्तर दिला की हे 3 स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना न्यू जमीन घेवन लोकां परत एज्युटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातली असली गोष्टूच ना. हो ऑपरेशनल रिजन्स एक स्टेशना मध्ये दुसऱ्या स्टेशना मध्ये तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता 25 मिनटां वयता थोडे कडेन 40 मिनिट्स वयता. हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक आनी हे रिजन ट्रेन दिल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल ताका हिंगा न्यूरा ग्रांड हांव मुद्दम हे ताका स्पश्टीकरण दिता तेजे स्टेशनाचे तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपन जाता. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टेशन न्यूरा ग्रांड एट किलोमीटर्स 420 is proposed between Karmali and Verna station of Konkan Railway Corporation. The interstation distance between Karmali and Verna station is 15.96, almost 16 kilometers. Sorry, which is a very long block section, as they call it, the block section. The line capacity of Madgaon Roha section is 139%. Train operations get affected badly due to saturated line capacity and long block section. On an average, passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes about 20 to 25 minutes to clear this section. And this affects the train operation. Hence, it is proposed to split the block section
by constructing new crossing station at Neura Ogran, thereby reducing the time run of the passenger as well as freight train to half of the present run time for improving the mobility. आता हे उलयताना की दोन स्टेशन दुसरी आहा माया स्टेशन हिंगाय तशे 21 to 26 minutes माया स्टेशन वेस्ट जाता हिंगा 16 to 18 minutes सारजोला स्टेशन 20 to 24 minutes ऑन एवरेज ऑलमोस्ट म्हणजे एक वर सुमार ट्रेन डिले जाता हे तरी स्टेशन आयली आणि जी पहिली 1998 एनविसाज केली आणि ते ऑलरेडी आसा त्यांच्या प्लॅनान कोंकण रेल्वे काय न्यू करना स्पीकर they are only implementing what was known to the people of Goa. It was known at that point of time, Speaker sir. स्पीकर सर माझो प्रश्न सिंपल आसलो की कितल्यो रेल्वेज हॉल्ट जाता कितल्यो रेल्वेज पास जाता डेस्टिनेशन कितले आसा स्पीकर सर सिनियर मोस्ट मेंबर आसा मिनिस्टर आसा त्यांचो आन्सर स्पीकर सर सारको आसपाक जाता घुमणून नाका दुसरे म्हणजे स्पीकर सर एक वर लागता म्हणटा कशें एक वर लागता स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशन 6 किलोमीटर आसा 6.1 किलोमीटर गुगल लोकेशनाचो हे आसा आनी स्पीकर सर तो म्हणटा एक वर लागतले म्हटल्यार कसली रेल्वे येता सायकलीन येता हे चलत पासून बेगान पावतले Speaker sir, स्पीकर सर नाका रिप्लाय दिता दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड Speaker sir, I object to what he is saying. Nakazali reply. I can place it on the table of the house. स्पीकर सर एक वर रिटर्न नाका कोण आन्सर दिला तो एक वर answer हा कोण एक वर डिस्कस करतातलो Speaker sir, honorable member उलोवपा जाय म्हणून उलयता उलोवपाक जाय म्हणून उलयना आणि opposition उलोवपाक जाय म्हणून उलयना तुका- डेट आसा हांवें तुका स्पेसिफिक सर हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफिक रिप्लाय मागलो स्पीकर सर की कितल्यो I am on my ट्रेन legs, पास Speaker sir. जाता हांव उलयताना तो कितले उलयता. डेस्टिनेशन आसा कितल्यो प्रश्न जाता, भाशण दिता. हे जाता डिपार्चर जाता हो म्हाका रिप्लाय जाय स्पीकर सर तो रिप्लाय डिफरंटूच दिता Speaker sir, wrong reply now. How taka jay I will place this given to me by Konkan Railway on the table of the house. He is concerned about Neura Ogran. I wachla how on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 25 minutes to clear this section. म्हणून ते क्रॉसिंग फास्ट जावपा जाय म्हणून ते क्रॉसिंग करता सेम वे स्पीकर सर माये तेणी दिला on an average passenger train takes 17 to 19 minutes and freight train takes 21 to 26 minutes. Okay? Tisra station, Sarjora station, on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 24 minutes. हो आकडो तू कंबाईन करून टोटल ऍड करून कितले ओवर डिले जाता आता यू आर कन्सर्न ऑफ न्यूरा ओग्रान हे नवीन काय कोणा कोंकण रेल्वे हाऊ कॅन आय as a government tell it to stop that it was already there in the original proposal of 1998 हे कोंकण रेल्वे करता you are doing as if गोवा गव्हर्नमेंटने केल्या अशी मातशें आयक त्या असेंब्ली सेशनार हेजेर डिस्कशन जालें मिनिस्टरान तो पास ऑन केल्लो सीएमाक आतां मिनिस्टराक त्या टायमार आन्सर करून नावलो कितें जालें तें तो पास ऑन जाल्लो सीएमाक आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की हो जो रेल्वे स्टेशन आसा नेवरा रेल्वे स्टेशन कोणाचो ओपोज आसना तुमी तुमचें लेटर करचें आनी हो सांगता आतां हाडटा म्हणून आतां त्या असेंब्ली सेशनाक मिनिस्टर आसलो काय नासलो तो बसून आसलो थंय तेका आयकोंक जाल्लें स्पीकर सर क्लियर कट सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन हांव नेवराचें सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन 6.1 किलोमीटर आसा तशेंच जो सालजोरा आसा सालजोरा तेंचोय ओपोज आसा आमचो नेवराचो ओपोज आसा ऑलरेडी ऑपोजिशन लेटर घातला स्पीकर सर जे गुणोन सांगता आन्सर म्हाका सारको मेळ्ळो प्रश्न Because सांगपाची गरजूच ना सारखे स्पष्ट म्हणलाय स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका ही समजणी मेळना इतली सादी समजणी ताका आसपा जाय स्पीकर स्पीकर सर सर म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी स्पीकर सर म्हाजो जो पयलो आन्सर आसा तो मिनिस्टरान सारको दिवना लोकांनी आयकला दुसरो विचारता एज पर जो करमरी रेल्वे स्टेशन आसा ट्रॅफिक हॉल्ट जाता आनी हें जाता म्हणटा सो म्हाका स्पीकर सर क्लियर मिनिस्टरा कडेन जाप जाय की कितले हॉल्ट जाता कितले पॅसेंजर थंय येता रेल्वे करमरी रेल्वे स्टेशन स्पेसिफिकली कितले हॉल्ट जाता कितले थंय येता कितले रेल पास जाता थ्रू करमरी रूट आनी हो डेटा म्हाका मिनिस्टरान दिवचो स्पीकर सर हे उत्तर कोंकण रेल्वेन दिवपा जाय आनी हे सेपरेट प्रश्न जावन आसा आता तो विचारता स्टेशन न्यूरा कशें येता
एक ग्रामसभा रेझोल्युशन झालं हांव जाणा आजोसी मांदूर ते पंचायतीन ग्रामसभा रेझोल्युशन आम्ही फॉरवर्ड केला कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन प्लीज लुक इनटू दिस they said we will see what best can be done but they are also saying at the same time for operational purposes for efficiency for cutting down the time whether it is passenger train or whether it is goods train this particular crossings are required speaker sir हेच्यावन आनी जास्त हांव कितें म्हूण जस्टिफिकेशन तेका दितलो तो फाल्यां म्हाका विचारतलो अमके टायमार ट्रेन येता ती कित्याक डिले जाला डिले जातलीच क्रॉसिंग ना जाल्यार प्लीज स्पीकर सर मिनिस्टर अंडरस्टँड जावपाक जाय माझो क्वेश्चन कितें तो स्पीकर माझो सर क्वेश्चन कितें तूं आतां सगळे इतलो डिले जाता तितलो ट्रेन स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशनार कितल्यो ट्रेन स्टॉप जाता हें सांगिना हांव सांगता स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशनाचेर सामक्यो कमी रेल्वे हे जाता स्टॉप जाता आयज थंय टॅक्सीदार हांव सांगता थंय आयज ते टॅक्सीदार तांकां वचून गिरायक घेता सारकें एक स्टॉप कमी जाता वचून मडगांव स्टॉप जाता आनी स्पीकर सर तो सांगता हॉल्ट करता हे करता ते करता डिले जाता टायम डिले करता आनी 100 किलोमिटराचेर नेवरा रेल्वे स्टेशनार तो आन्सरूच सारको स्पीकर सर दिना स्पीकर सर मिनिस्टरान क्लियर केला नेवरा रेल्वे स्टेशन जे आसा पळय न्ही इट इज ओनली फॉर द क्रॉसिंग पर्पज इट इज नॉट फॉर द पॅसेंजर पर्पज मिनिस्टरान क्लियर सांगला इट इज फॉर द क्रॉसिंग रेल्वे जाता दुसरी गजाल तेणी जे सांगले करमळे कितले रेल्वे रावता फास्ट ट्रेन एकूय करमळे रावना स्लो ट्रेन रावतात वयल्यान तेणी जे नेवरा रेल्वे स्टेशन नाका म्हणून पत्र दिलें पळय न्ही खरें म्हणजे करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर आनी रेल्वे थांबच्यो म्हणून एक पयलीं पत्र दिवपाक जाय आसलें ह्यो सगळ्यो आमच्या करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर थांबच्यो जेणे करून लोकांक पणजेन येवपी जे तेणी ते इंटेन्शनान कॅपिटलान येवपी लोकांक हांगासर देवपाक बरें पडटलें आमच्या टॅक्सीकारांकूय बिझनेस मेळटलो पायलटांक बिझनेस मेळटलो हें पत्र दिवपाची गरज आसली आमी नाका तें पयलीं सांगता तें पत्र तेजें आयलें म्हाका स्पीकर सर स्पीकर सर असेंब्ली सेशनाक एक उलयतालो आनी ह्या असेंब्ली सेशनाक हांव क्लियर सांगला तेणी म्हणजे हांवें सांगचें पडटलें तुका जाय म्हणून म्हाका पत्र स्पीकर सर ते लेटर हांव सांगता तुका रेल्वे स्टेशना कडेन रावच्यो थांबच्यो म्हणून हांव लेटर दिता म्हाका दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना स्पीकर साहेब फाटले म्हणटा ओपोज करचे जाय म्हणून एक पत्र दी लेटर हांव रेल्वे मिनिस्टरा कडेन उलयता स्पीकर सर गोंयकार आतां ते खंयच्या पक्षाच्या खातीर आदोसी मंडूर विलेज पंचायत आमची जी आसा आमकां करमळे आनी थांबलेल्यो जायो कारण करमळेंतल्यान पणजे येवपाक लोकांक लागीं पडटा मॅक्झिमम लोक रेल्वेंतल्यान येवपी जे आहा पळय ते पणजे कॅपिटलान येवपाक सोदता त्या ती चडान चड करमळे थांबया रेल्वे स्टेशन रेल्वे थांबोवपाक जाय तुमचो आमदार आसा तो आमदार करमळे रेल्वे स्टेशन लागता स्पीकर सर हांव म्हाजें लेटर करता आमकांय करमळे रेल्वे स्टेशन सामकें लागसार आसा सो स्पीकर सर राव युरी मातसो राव स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी राव युरी मातशें बसत म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी आसा येस लास्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर आतां हे सगळे मिनिस्टरान जें सांगलें आतां हो लास्ट सप्लिमेंटरी म्हाका दिसता मिनिस्टर आन्सर करपाक शकची ना हो सीएमान आन्सर करचो कित्याक की आमी जे ऑब्जेक्शन घातला म्हाका दिसता सगळे रेल्वे स्टेशन तिनूय रेल्वे स्टेशनार ऑब्जेक्शन आसा लोकांचे आतां आमचे नेवरा रेल्वे स्टेशनाक आमची सालदोरा तेंच्यांनी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन घातला नेवरा स्टेशनाचे आमचे ग्रामपंचायती स्पीकर सर उलोवपाक दिया मातशें स्पीकर सर नेवरा ग्रामसभाक आख्खे लोक येयल्ले तो खंयच्या पक्षाचो न्हू सगळ्या पक्षांचे लोक आसले ग्रामसभेक सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी रेझोल्युशन पास केला आनी ते रेझोल्युशन जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटाक मिनिस्टरांक सगळ्यांक म्हाजो स्पीकर सर प्रश्न आसा की जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा की हे रेल्वे स्टेशन आमकां प्रपोज केला आतां गोंयकार हांवूय गोंयकार तुमी सगळे गोंयकार जेन्ना ओपोज करता एक रिजन आसता हो बेश्टो ओपोज करिना सरकार जो आसा तो सरकार हाडून माथ्यार ठोपपाक सोदता अशें कशें जातलें स्पीकर सर जेन्ना सगळे विलेज आदोसी विलेज पंचायत नेवरा विलेज पंचायत आनी सालदोरान ऑलरेडी ओपोज केल्ले आसा रेझोल्युशन ग्रामपंचायतीचें पावल्लें आसा कोणाक खबर ना हांव बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवें म्हाजें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा ते सीएमाकूय पावला मिनिस्टरांक पावला जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीकूय पावला सगळ्यांक धाडला ओपोज लेटर आनी जे आमकां एश्युरन्स जे सीएमान दिल्लें गेले ते असेंब्ली सेशनात की ओपोज तुमी धाडा आपूण उलयतलो म्हणून कित्याक मिनिस्टर रिसंटली सीएम वचोन तुजो प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न तोच सांगता सीएम वचोन जो युनियन मिनिस्टराक रेल्वे मिनिस्टराक वचोन मेळलो तेणें भेट दिली तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर उलयल्लें काय कितें जर केल्लें जाल्यार आमकां रिप्लाय दिवचे सीएमान की बाबा ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर गव्हर्मेंटाचो स्टँड कित्याक आसा कित्याक सगळ्यांचो ओपोज लेटर सगळे पावल्ले आसा आनी समज
सरकार फुडें वचपाक सोदता जाल्यार आमकां एजिटेशन करचें पडटलें सगळ्या लोकांक सगळे पक्षाचे हांव म्हणना आमचोच पक्ष सगळ्या पक्षाच्या लोकांक फुडें येवचें पडटलें त्यांच्या पक्षाचे तांकां सांगो न्ही ते बेश्ट ना स्पीकर सर ग्रामसभा जी जाता ते ग्रामसभेक खंयचो पक्ष आसना सगळे लोक आसता सगळ्या लोकांनी ओपोज केला तितून बीजेपीचेय आसा ओपोज करपाक नाल्यार तेंच्यांनी फायंड आउट करचें तुझ्या प्रश्न उत्तर दिवंक आमी ऑलरेडी हे पळय स्पीकर सर आनी स्पीकर राव युरी मात्र स्पीकर सर आता थंय स्पीकर सर आता थंय हे जे काम आसा हे काम थंय चालू आसा स्पीकर सर हे काम चालू आसा हे सीएमाक अवेअर आसा सीएमान मातशे पोवचे फोटो हे तुमकां अवेअर आसा हे काम चालू आसा ते तुम्ही मातशी रिप्लाय दिवची युरी मातशी रिप्लाय दिवनी पयलू रिप्लाय दिवनी पळय स्पीकर सर हे काम चालू आसा नेवरा रेल्वे स्टेशना कडेन रेल्वे स्टेशन सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय बस न्ही स्पीकर सर एश्युरन्स हय स्पीकर सर हांव ताका सांगता तेणी सांगल्यो की करमळेन आमकां आनिकूय रेल्वे थांबलेल्यो जाय म्हणून आतां करमळेन जर रेल्वे थांबतले आसत जाल्यार तांचो क्रॉसींग टायम जो वयता पळय न्ही नेवरा ओके 20 मिनटां 25 मिनटां हो आमकां कट करचो पडटलो आनी तो कट करतले जर आसत जाल्यार नेवरा सारकिल्लें क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन ताका म्हणटा तें रेल्वे स्टेशन क्रिएट करचें पडटलें जेणे करून थंयसर अननेसेसरी 20 मिनटां न वयता हांगासर 2 मिनटां रावप रेल्वेक शक्य जातलें आनी हें जर क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार आमकां करमळेंतल्या स्टॉपाचेर आनीक रेल्वे थारोवपाक मेळटल्यो म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की इट इज नॉट अ पॅसेंजर स्टेशन इट इज अ क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन तें क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जावपाक आनी खंयसरूच स्पीकर सर हो जागो एक्वायर्ड जो पयलीं केला पळय न्ही त्याच जाग्यान करता आनीक जागो एक्वायर करिना खरें म्हणजे हें करता तें म्हाका दिसता करमळे आनी पुराय ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या भल्या खातीर आसा गोंयच्याय हेच्या खातीर आसा इंट्रस्टान आसा तें रेल्वे स्टेशन म्हाका दिसता क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन आनीक आंदोलन बीन करपाक स्पीकर सर आयज सीएम जो आसा तो उत्तर दिता त्या भशेन दिसता की रेल्वे स्पीकर सर लोकांक रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता स्पीकर सर हो बीजेपी सरकाराक मात तरी लोकांचे पडला सगळे स्पीकर सर वचपाक आम्ही ओपोज केल्ले आसा आमचे लोकांनी ओपोज केल्ले आसा प्रत्येक जाणांनी ओपोज करून पासून स्पीकर सर सीएम म्हणटा की आमकां हाडपाक जाय अरे हे कितें एक मिनिट स्पीकर सर चल्ला कितें म्हटल्यार सरकाराक मातूय पडलेले ना लोकांचे मातूय पडलेले ना तुम्ही आमकां जाय स्पीकर सर लोकांचो विश्वास घेवपाचो आयज खंय ना खंय प्रश्न आसा विश्वासघात एक मिनिट अरे इतले आन्सर सुटसुटीत मंत्र्यान दिले स्पीकर सर ती स्पीकर सर गेल ते फावट सीएमान एश्युरन्स दिल्ले की ओपोज आसा जाल्यार आमी ते विचार करून सेंटराक धाडटले म्हणून स्पीकर सर आयज बोलतेच उलयता स्पीकर सर दिस इज कंप्लीटली रॉंग Pile so that initially was proposed for improving passenger service. Pilo. Now, this might be later adapted and changed to enhance freight economic operations. Basically, if the economic priorities shift, Lokang Viresh Kit Sangha, this is the concern of the people. Anda crossing station Hamade. It's not for passenger use. Later it will shift to coal. And the example, MPHO chairman, Jo Ashilo, he made a statement. The railways is the lifeline of MPA. आज चयल्यार गोल पोस्ट शिफ्ट जाताय सद्या सिट्युएशन वेलसांवचे गांवान एक्झाम्पल these railways are entering into private properties. These railways are entering and demolishing people's houses. These railways are blocking the right of the way of the people. This railway case पडे हाय in spite of case being sub judice. In sub judice जाल्यार आन्सर मेळना in sub judice थिंग गेल्यार दादागीर कोते DSLR कडे पेपर पासून नाही and these railways are not producing any documents. Though not producing documents, आज ही दादागिरी ही railway is doing. प्रश्न असो आसा लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टरान सांगले कोणाक ऑब्जेक्शना फायल करा हांवें तुका पत्र बरयलां रेल्वे मिनिस्टराकूय पत्र बरयलां नेवराचे लोक येयले आमचे क्रूज बाबाचोय इशू आहा थिंगा सांजुया दियारेलाचो प्रश्न इज व्हेरी स्ट्रेट Has any environmental impact assessment being done regarding these stations, especially in the ecologically sensitive areas like Neura, where there are Kazan lands? What measures are you going to take to basically mitigate this potential damage? Anik, local lokang, amdarakuy tum consult kone, local lokang tinga gain during the planning phase. Will you all take the people into confidence? How is this issue being addressed?
चोयल्या वेलसांव कासाज गांवांत आख्खो वरां भाशे जाला डेली क्रिस्तांवां एक कोफुजांव जाताय टू अड्रेस दीस इश्यू जेन्ना यू आर सेइंग इट इज ओनली फॉर क्रॉसिंग टुमॉरो वेन द इकॉनॉमिक प्रायोरिटी शिफ्ट्स can you take an undertaking from Konkan Railway to say that there will be no coal, that will be not used for passenger trade? Can the government take this undertaking on this extended thing? You are saying crossing alagunuch passenger service for the take in undertaking. Can you give us an answer that you will take an undertaking? Things Zaupanamu, Honorable Chief Minister, तुझको answer. तू मेळ्ळो थिंगा रेल्वे मिनिस्टराक. स्पीकर सर त्यांनी म्हटलं ते बरोबर आसा हांव रेल्वे मिनिस्टराकूय मेळ्ळा पळय आनी हांवें त्या विशय डिस्कसूय केला. एक म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली ही हांव ताका सांगता. दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन. तिसरी गजाल इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळेंतल्यान पणजे पावतलो. म्हणून फास्ट ट्रेन सकाळी दनपारां आनी रातच्यो अश्यो 3 टायमाक ह्यो ज्यो ट्रेनी सुरवात केल्यो म्हणजे विदीन म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पावपाक हाफ एन वरान जर पावपाक लागले ट्रेनी जाल्यार लोक खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या ट्रेनीचो यूज करपाक लागतलो. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जायना डबल ट्रॅकिंग रूट हो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाज्या फुडें यूज जावपाक जाय आनी ताचो उपयोग जातलो आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे पेडण्याच्या रेल्वे स्टेशनांतल्यान मोपाक कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेळटली सो दॅट एनी हाव म्हणजे हातूंतल्यान जर फास्ट ट्रेनी सुरू जातल्यो. आनी दुसरी गजाल हे रेल्वे स्टेशन परत एकदां सांगता इट इज फॉर द पब्लीक पर्पज. तो मदींच खंयसरी तांकां संवय जाल्ली आनी अपोजिशन लिडराक चड ताका सगळी कडेन कोळसोच दिसता. स्पीकर सर एज पर रिप्लाय कमर्शियल कमर्शियल आनी पॅसेंजर ह्या दोन्ही दिल्ले आसा. स्पीकर सर पब्लीक पर्पज म्हणटा आमकां दोन्ही बरयल्ले आसा. स्पीकर सर स्पीकर सर अशें समज जाले जो आमचो विरोध जो आसा तुम्ही ताजे टाइम डिस्टर्ब करता एक वेळ ताका उलय स्पीकर सर क्वेश्चन आन्सर जे मिसगायडिंग आहे आणि कन्फ्युजिंग आहे. तुझा प्रश्न विचार क्वेश्चन हे आन्सर दिल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ KRCL in the meeting held on 6 March 2025 passed a proposal of construction of 2 new railway stations in Goa state, Neura and Maim. Proposal for 1 more cross station, that is Salzara between Madgaon and Balli in the state of Goa is under process. Speaker, पयलीं confusion जाल्लें हा डिपार्टमेंट कोंकण रेल्वे गेले ते म्हणटा सांजे दी आर्यल येता स्टेशन हे सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल ते पयलीं क्लॅरिफिकेशन आनी हे 2 टर्म यूज करताय एक न्यू रेल्वे स्टेशन आनी क्रॉसिंग स्टेशन. आतां तुमी सालजोरा म्हणटा क्रॉसिंग स्टेशन आनी ती 2 सांगल्यार ती रेल्वे स्टेशन. सो हेज मदें डिफरन्स कितें आमचे मदें आतां आनी एक आन्सर दिल्लो आहा. These new crossing stations were identified as future stations. ही क्रॉसिंग स्टेशन आनी मुखार स्टेशन जातली तेज आन्सर जाय हे स्टेशन येता खंय सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल येता कित्याक हे कन्फ्युजन जाल्लें आहा कित्याक ऑफिशियल्स आहा ते सांजे दी आर्यल म्हणून सांगता थिंग गेल जाल्यार पूण आन्सर दिला सालजोरा. हांवें आन्सर दिला सारको आहा मरे. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक पण सारजोरा हांव आतां म्हणटा. कॅल्क्युलेट केल्ले पॅसेंजर टायम नॉट द फ्रेट टायम तिनूय ते क्रॉसिंग म्हाका जाण जावपाक जाय हे स्टेशन खंय येता सालजोरा येता सांजे 53 minutes are saved. ना ना सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल येता हे स्टेशन खंय येता सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल येता हो दिगारपाली येता. As per the reply given to me in the letters, Sarzora म्हूण म्हाका ना कोंकण रेल्वे लास्ट टाइम सांगले एक स्टेटमेंट काडलो सांजे दी आर्यल येता म्हणून. What as I said, हे गोवा गव्हर्नमेंट कोण नाही कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन करता तेणी सारजोरा म्हूण As per आयचे रिप्लाय जे सालजोरा येता सारजोरा म्हूण दिल्ले आसा. हांव तुका ते हांव चेंज करून तुका सांजुरे कोंकण रेल्वे ऑफिसर जाता मिसगायड कित्याक करता. बाबा लेट मी रिप्लाय रे बाबा. दुसरें म्हाका हांगा चर्चा जाली EIA घेतला काय ना. जेन्ना कोंकण रेल्वे प्रपोज केल्ले तेन्ना ओझा कमिशन म्हूण केल्लें EIA डेफिनेटली दे गॉट दॅट टायम
and this is nothing new. हे तिनूय जे स्टेशन आसा, it was already part of Konkan Railway, Speaker sir. Speaker sir, दोन railway station आणि एक crossing station म्हणला. I was also part of the agitation. If you were there, I was also part of the agitation. Speaker sir, boss me. Yes, sir. During that, whatever commission, OZA commission, whatever that is. First of all, yeah, you answer that. It is Sarzora or As per reply given, as I have told you, it is Sarzora. As the reply, कोंकण रेल्वे ऑफिशियल्स कित्याक फोट मारता लोकांक फोटयता कित्याक कोंकण रेल्वे ऑफिशियल्स कित्याक फोटयता स्पीकर सर प्रवीण शेठ स्पीकर सर चर्चा जाली ताजेर स्पीकर सर चर्चा जाली स्पीकर सर अरे हे झालो सालजोरा एक रेल्वे स्टेशन आहे क्रॉसिंग स्टेशन अरे प्रवीण शेठ तुमचा प्रश्न सर स्टार क्वेश्चन कोणतो तुमचो सर क्वेश्चन कोंकण रेल्वे हाडटा तेन्ना हेच प्रवीण मशीन शेठ खबर आहे सगळे प्रवास लोकांक कन्फ्युजन करता तुम्ही एफिशियन्सी वाढव प्रश्न विचारात स्क्रीन चलना वयल्या स्क्रीन बंद पडल्या प्रवीण शेठ स्पीकर सर व्हायरस येलो व्हायरस काय करता मी हां मातशें करपा लाय श्री प्रवीण शेठ गेली क्वेश्चन मग खंयचो